are getting 5, and then once the High Court property comes in, the angle changes, then it is 3.6. 3.6 throughout. Yes. Yes, from the So balance. wherever you can make it minimum 4, make it 4. Within 8 days you will be able to give 3.6. That you clarify. Only the till full grout. We won't be able to put hot mix. Hot mix when you are putting here, you will Yes, put it. that is. अल्टिमेटली करतात ना सर 3 meters you will be. हॉट मिक्स तुम्ही हांगा मारतलेत न्ही त्यांना आमकां आतां नाका हॉट मिक्स आमकां ग्राउंड करून रस्तो सुद्धा दिलो सारको करून दिलो आमचें काम सोंपता वे पीपल आर मोटरेबल Now road करून दिता, then we will continue with the but we will have to close this at the end of 8 days. no. एक्सचेंज इज रेडी यू कॅनॉट नो दैट विल टेक अ कॉल लेटर मेक एक्सचेंज फॉर बनूच करपाचें म्हणटा कितें फायदा तुका बंद कितें फायदा परत परत कितें जितला सर सर किती सर सपोज 8 दीस तरी पण बंद केले न्हू सर्कलाकडे जे अंडरग्राउंड कितें रूम पायप कितें लेट करपाचें आहा न्हू ते करून घेता मागीर 8 दिसा जावपा ना कशें म्हणटा सपोज अंडरग्राउंड कितें लायनी सर्कलाकडे येता न्हू ते घालून घेता रूम पायपीन एक्सकावेट करून ते घालून घेता सपोज 8 दीस बंद केले मागीर परते आनी कितें टेन्शन ना मागीर कंटिन्युअसली हे करता एक्सेस दिवन मागीर बंद करता गाडी आणून इफ ही इज कंप्लीटिंग 8 days या 8 days डिले करा ते ताच्या 8 दिसांनी मुंबई प्लेस जाले थंयच्यान तो रस्तो केलो की तो रस्तो एक्सेस ओपन केलो किती जाता जो एक्सेस आनी सपोज रूम पायप लेट करता जाल्यार नो एक्सेस बंद जाता प्रॅक्टिकल प्रॉब्लेम एक्सचेंज रोड दिया मागीर जाय ते करा तेका भितरले तेंका लागना न्हू भायले लागता तुम्ही मरे हायकोर्टाचो इश्यू तुमच्याकडे दवरा तो आमकां सांगनाका तुम्ही वॉट आर डुईंग तू हांगा इनवॉल्व करतलो आनी कोंकणांत तयार करता तू दीस वॉट यू आर डुईंग इज युअर जॉब outside what you are doing is a requirement of the particular impact on the particular people staying here सारखे थंय येवन पायप घालपा जाय घाल तो रस्तो ओपन कर तो रस्तो सगळो ओपन करून दिलो आमचें काम सोंपलें मागीर तूं हांगा वॉल घाल तर थंय पायप घाल आमकां काय पडलें न्हू एक्सचेंज रोड दिया ते आमचे भितरले तुमच्या भितर तुम्ही करा भायले आमचे एकदा कंप्लीट करा आणि भायर सरा ते काम हेका लिंक करू नका एक्झॅक्टली ते काम तो सांगता ते काम ते वेगळे हे काम हे तुझे प्रोजेक्ट एक जाय काम वेगळे सो दीस वर्क यू फिनिश ऑफ दॅट वर्क यू सेपरेट टॉपिक When you are going to complete the सगळं स्टार्ट कर फास्ट ते आता उत्तमंग सोपते ते काम करपा लायक सायमल्टेनियस आमचे मनीस उत्तम आमचे मनीस डेली एक राउंड मारून वतले प्लीज एन्श्योर that they welcome, they can go check and go. Not to cause any issues, but we want to keep transparency. What you are committing and what you are doing. Yes, पंचायत लेटर बरयता पंचायतीक मातशें उजून पळय तुमी हें उरलें ना परमिशन दिलें आमी गव्हर्मेंट प्रोजेक्ट म्हणून ते परमिशन दिता हाच्या फुडें सांगलां गव्हर्मेंट प्रोजेक्ट सगळे इन्स्पेक्शन आनी हें माग म्हणून प्रेझेंटेशन माग म्हणून म्हाका अशें त्रास जाता The consultant, whoever is being appointed, does not study the local impact. Okay. This is the local impact. त्याच्याकडे गेले स्वप्नील सराकडे गेले सगळे ते काय ताका कांयच खबर ना आपल्याला काय खबर ना रोड बंद जाता ताका आतां सांगलां हांवें आज फॉर अ प्रेझेंटेशन and I would expect your JSIDC to give a presentation to the local MLA and Sarpanch and the ZP to what is you all are planning to do here. Nobody knows. So कोण येऊ फायनल आता किती सोल्युशन किती झालं फायनल सोल्युशन सांग मरे राव रे पण रोड 8 दिवसांनी स्टेप वाईज सांगा स्टेप वाईज फर्स्ट कितें जो रोड हा न्हू एक्झिस्टिंग तो फुल ग्राउंड करून 8 दिवसांनी कंप्लीट करून दिता तो आठ कंप्लीट करा मागीर मागीर वाट बंद कर ना मागीर बंद करपाक शकना एक मिनिट बरें तो रस्तो जालो मागीर स्टेप नंबर 1 तूं तो रस्तो करून दिलो करेक्ट मागीर कितें तरी टेम्पररी सर्कल त्याचे काम करपाक टेम्पररी कितें तरी ह्याच रस्त्यान अरेंजमेंट करची पडटली ते विल चेक करेक्ट तूं आणि मागीर सर्कल एक्सकावेट करून आनी हे इंटरनल आणि हे कंप्लीट इन शॉर्ट इन वन आजूचे म्हटल्यार in 8 days by the end of this road your access for them through the circle will be ready
ते सांग पयलीं. दॅट इज वॉट इज रिक्वायर्ड. म्हणून तुका टेम्पररी ऑर परमनंट वॉट एवर इट इज. परमनंट मागीर टेम्पररी ते एक्सेस रेडी असता वॉट मिक्सिंग मागीर वॉट मिक्सिंग सोडून ना. तो शॉन न्ही ही विल डू दिस विदिन 8 days. शॉन हे शॉन within 8 days you are doing this job. Within 8 days he is doing. What about the circle? Access for them days आहे म्हाका. ना ना पहिले टेम्पररी ती करून टेम्पररी ओपन दो. Once this road finishes, then we'll take up the circle. Sean, what Joshi is saying is asking you number of days. So in short, you need 15 days, 20 days कितले दीस जाय पडटा. तितले दीस तुजे ते सगळे सोंपयल्या बगर हो वॉल काडपाचो ना. दिस इज द बेसिक थिंग. सो एक्सेस खंयच्यान लोकांक मेळटा दे वील यूज द प्रपोज एक्सेस. Without this access, till the time you will complete that particular work and give them that access. Once that access starts, then you will close this. आता ताका 8 दीस लागता काय 7 दीस लागता ते तुमचेर आसा. Temporary or permanent time जाय. Permanent पडना न्ही. For permanent we need time. Permanent means circle. That is the issue. You are confusing me. No, I am not. I am only saying, सादी लँग्वेज आम सेइंग, आमच्या लोकांचो एक्सेस चालू आसूं. आमच्या लोकांचो एक्सेस जे सध्या हे वापरता तुमकां तो वापरूंक जाय तो आमकां क्लियर करून दी आनी मागीर तुमचो वॉल घाल. सारकें मरे. मागीर तू भितर कितें कर आमकां पडलेलें ना. आमचो एक्सेस आमकां रेडी करून दी. आणि एक प्रेझेंटेशन इमिजिएटली बाय 2nd and 5th ताच्या भितर सरपंच 5th भितर आमकां प्रेझेंटेशन दी वे वी वूड वॉन्ट टू नो what exactly you are proposing. 2-3 days, sir. Let's do that. We are ready for tomorrow also. Gail. तुम्ही आज करता आज रेडी आसा फाल्यां आसा रेडी. एक कोण होय ताका यार इंग्लीश उलय. इंग्लिशीन सांग ताका. तो काय बोले इंग्लिशीत सगळे उलय हे करता आणि पोया घालता. बंद करता. ना म्हाकाच सांग कोऑर्डिनेशन नाका. You will be able to give a projection. No, project only this access. No, project what is coming in we are not bothered. We need to know this. Circulation. This circulation we need to know. External circulation for the colony and then circle. Which includes our circulation. मैं म्हणपाक लागा की this is not in our proposal. So आसा ते सगळे रेडी कर केन्ना रेडी आसा तू दिवपाक. You should be ready. Wednesday is what date? Wednesday or Thursday. सेम प्लेस. प्रॅक्टिकली दाखोवपाक बरें पडटलें. तुम्ही तुमच्या तर्फे एक दोन सरपंच आणि ताजे पंच मेंबर झेडपी आणि आमदार we can take my office. No problem. You can use the services. You can contact Raghavan whatever is required in terms of your system. Kalash, can I help? ते प्रेझेंटेशन झालं हे क्लिअर असा आता काही प्रॉब्लेम नाही. आता हे उरलें ताजे मिनिट्स तयार करा कोण तरी आणि आमकां एक कॉपी दी कितें करा एप्रिलाची मिनिट्स केल्ले मरे आसले आतां तें उदक पूण अस्लोड्याचें उदक कोण नाका. पूण आमकां अस्लोड्यांतल्यान ऑलरेडी कमी उदक येता 13 ml येता सध्या. तातूंत तूं आनी उदक ओडूंक शकचो ना. सो प्लीज टॉक टू सिन्स 5 मार्च पर्यंत तुजे 5 ml तूं करून घेता न्ही यू आर सॉल्विंग युअर इशू. 5 जाता शिवाय Requirement, sir. Sir, I am made to order about 50 cubic a day. 50,000 cubic a day. We have made provision for rainwater harvesting, sewage treatment plant, all that provisions are there. And garbage management. Sir, I get issue. Thank you, sir. Proposed High Court. Proposed High Court is coming up in Porvorim. Last 2015 and 2016 हे स्टार्ट जाल्लें काम. एज फार एज द एरिया इज कन्सर्न आमचे कितलेशेच लोक फाटल्यान रावतात. 100 लोक जे रावतात ते सादे घरान सर्वसामान्य लोक रावतात.
आता तांचे विशय एक्सेसाचो 1961चे एक्सेस आसा तो एक्सेस उरचो आणि चालू आसचो म्हणून बाब मनोहर पर्रीकराक घेवन स्वता आमी हांगा इन्स्पेक्शन करून हायकोर्टाची लायन डिमार्केट करून तांचो एक्सेस दवरिल्लो. Now when this High Court work has been happening, everybody has cooperated to ensure that the facilities come for the judges and the judiciary. But एकदम जेन्ना consultant, LKS म्हणून कोण Spanish consultant, तातून GSIDC आणि तांचे इंजिनियर मिस coordination is being seen continuously. ताज्या खातीर काल एकदम अशें जालें की the only access which is left for our people is being closed with a notice coming from collector saying that this place will be closed for 2 months. This access to these people will be closed for 2 months. आता थंय जाणटी आसा, भुरगीं आसा, बायल मनशां आसा जी कामाक वता ती आसा, तांकां एक्सेसूच ना. सो फाल्यां इमर्जन्सी समज जाली, एम्ब्युलन्स जाली, फायर स्टेशन, फायर हें जाय, उदकाचे एक कंटिन्युअस प्रॉब्लेम आसा पर्वरी. हांगा उदकाचे टँकर हाडचे पडटा, उदकाच्या टँकरांक जाय, प्लस मुवमेंट ऑफ पीपल खंयच्यान करपाचें हें तकलेन एक्चुअली कन्सल्टंटाचें येवपाचें आसता आनी दे हॅव टू टेल द इम्पॅक्ट. दीस वॉज नॉट टोल्ड आनी ताच्या खातीर वेन दी सडनली केम टू क्लोज दीस रोड, नारायण आमचो नारायण नाईक पापा आमी म्हणटा ताका, इट केम टू हीज नोटीस अलॉंग विथ द पीपल एंड ही बॉट इट की बाबा हे कितें करतात काय म्हणून. एंड इट्स अ व्हेरी सिरियस कन्सर्न वीच एक्चुअली शूड हॅव बीन एक्नॉलेज्ड बाय द गव्हर्मेंट इटसेल्फ. पूण सद्या सरकाराची परिस्थिती अशी ना की साद्या लोकांचे विचार कितें आसा ते घेवपाक. ताच्या खातीर आज आमी आयिल्ले, वीच वी कॉल्ड अपॉन GSIDC, कॉल्ड द कन्सल्टंट, ट्राय टू अंडरस्टँड. तांची लॉजीक आमकां पटूना. जो एप्रील 21 तारखेक 2020 लॉकडावना वेळार आमी सगळे जाण आयिल्ले आणि होच विशय जेन्ना हो वॉल येवना तेन्ना आमी सांगिल्लो की वॉट कॅन बी द इम्पॅक्ट. ताजे मिनिट्स केल्ले कन्सल्टंटान आनी GSIDCक दिल्ले. 9 म्हयन्या नंतर सुद्दां नॉट अ सिंगल इंच हॅज मूव्ड ऑन दोज मिनिट्स वॉट वी हॅड डन टू सजेस्ट अँड इम्प्रोवायज ऑन द एक्सेस फॉर आवर पीपल. आज आमी परत हांगा आयल्या, वीच द कन्सर्न वॉज दे वर ट्रायंग टू पूट द वॉल अँड क्लोज दीस एक्सेस. विजिलंट रेजिडेंट्सा खातीर हो विशय सॉल्व जाल्लो आसा. पापा ताज्या सगळ्या लोकांनी एक्टिवली हो विशय घेतिल्ल्या खातीर हो नजरेक आयलो. नाल्यार GSIDC आपली दादागिरी करून बंद करतले आशिल्ले आनी देन इट वूड हॅव लेड टू लॉ अँड ऑर्डर. आमी हांगा प्रॉब्लेम तयार करूंक येवना, पूण आमकां प्रॉब्लेमान घालनाका हे सरकारा कडेन परत परत सांगता आनी आमी ओगी रावचे ना. असले तुमी कितें करतले जाल्यार इंटेन्शनली. सो इट लुक्स एज अ इंटेन्शनल वे ऑफ क्लोजिंग थिंग्स फॉर पीपल विच इज पॉलिटिकली मोटिवेटेड. This is my clear charge on this issue. आज आमी जे मागला, GSIDC has amicably tried to resolve the issue by ensuring that they will open the access first, they will create the proper access first and then think about closing this. We have also asked हाज्या फुडें गव्हर्मेंट प्रोजेक्ट्स सगळ्या पंचायतींक गोंयच्या मागता. गव्हर्मेंट प्रोजेक्ट्स म्हणटकर पंचायती नॉर्मली केन्ना सायन मारून दितात सरकाराचो प्रोजेक्ट म्हणून. हाज्या फुडें म्हाका दिसता सगळ्या पंचायतींनी प्रेझेंटेशन मागचें पडटलें ह्या सरकारी प्रोजेक्टाचें टू नो वॉट द प्रोजेक्ट इज, टू नो द इम्पॅक्ट ऑफ दॅट प्रोजेक्ट ऑन द विलेज. कित्याक LKS सारकेले कन्सल्टंट समज येतात जाल्यार वी नीड टू नो वॉट स्टडी दे हॅड डन बिफोर दे केम अप विथ दीस प्रोजेक्ट. सगळें सोंपतकर तूं आतां समज सोदता खंय जाला म्हणून खंय कितें घालपाचें. आय थिंक दीस इज नॉट डन. सीवरेज ट्रिटमेंट प्लांट वी हॅविंग द सेम प्रॉब्लेम. पायपलायन ओडल्या आतां STP सोदतात. सगळे कडेन असले जे अनप्लॅन्ड जावंक लागिल्ले आसा ते बंद जावपाची गरज आसा. ताच्या खातीर हें एक उदाहरण. आतां तांकां आनी एक सांगलां, पर्वरी उदक ना. So as far as water is concerned, it is the judiciary. आमी PIL सुद्दां मारले ज्युडिशरी वील नो कित्याक हायकोर्ट हांगाच बशिल्लो आसतलो. पूण ताच्या खातीर जें उदक ते ओडटा दे कॅन लूक एट अ एडिशनल सोर्स ऑफ वॉटर. प्रेझेंट वॉटर ऑलरेडी वीच इज कमिंग इन टू पर्वरी इज लेस. ताचे खातीर ह्या उदकाचेर तुमी डिपेंड रावंक शकना म्हणून आजूय तेंय सांगलां. तांणी म्हाका सांगलां की आमचे 15 MLD प्लांट जे आसा तातूंतल्यान 5 MLD गव्हर्मेंट इज ट्रायंग टू मोबिलायज. तातूंतल्यान दे वील ट्राय टू सोर्स वॉटर नॉट फ्रॉम द प्रेझेंट थिंग वीच इज ओके विथ अस. ना जाल्यार आमकां आसा ते रेजिडेंट्साच्यो सुविधा कट करून सरकार आपल्या हाका वापरतले आमी करून दिवचे ना. हे आज GSIDCन जें उतर दिलां तातूंतल्यान वी आर मुवींग अहेड. वी हॅव आस्क्ड पापा एंड हीज टीम टू मॉनिटर दीस अलॉंग विथ GSIDC पीपल एवरी डे. नेक्स्ट 8 दिसान तांणी पयलो एक्सेस करून दिता म्हूण सांगलां आनी मागीर फुडलें काम करतात म्हणून. सो एज फार एज कॉमन सर्विसीस आर कन्सर्न्ड ऑर इश्यूज वीच आर कन्सर्न टू रोड एंड इन्फ्रास्ट्रक्चर ते जशे आयले आमच्या लोकांचो इश्यू रिजॉल्व जालो मागीर तांकां जाय ते करून भितरले सारकें वॉट दे आर डुईंग विदीन देअर प्रिसिंट. But they cannot damage people who are staying here since 1950s just to do and put up a infrastructure without a study. A clear आमी मत मानिल्लें आसा. GSIDC has agreed and I hope एप्रिलान जशें केल्लें आयकून आशिल्लें तें आतां करचें ना. समज तांणी समज अशें परत करपाचे प्रयत्न केलो आनी आमकां आतां परत फटींगपणां केली वी वील बी फोर्स टू ब्लॉक द हायवे. आनी कांयच ना.
सर प्रेजेंटेशन तेंच्यांनी दाखयता म्हणून सांगलां न्हू तुमकां, तितून तुमकां कितें पॉझिटिव्ह मेळटलें? कन्सल्टंटान प्रोजेक्ट खंयचो इम्प्लिमेंट करता आसतना इम्पॅक्ट इन दॅट पर्टिक्युलर एरिया पळोवचें पडटा. पॉप्युलेशन कितलें, डेन्सिटी कितली, उदक रिक्वायरमेंट कितलें, बाकीचे सर्विसीस कितें आसा कितें ना, शॉर्टफॉल कितें आसा, हे सगळे सर्विसीस सगळे LKSन सारकेले कन्सल्टंट स्टडी करचे पडटात जे गव्हर्मेंट प्रोजेक्ट हाडटात. इट इज नॉट ओन्ली द प्रोजेक्ट कन्सल्टन्सी, इट इज द इम्पॅक्ट, दॅट इज वाय इट्स अ कन्सल्टंट. तो समज स्टडी करून पाविल्लो आनी सारकें केल्लें, आज ही गत जावची नाशिल्ली. आज ही गत जाल्या कारण आयदर आय कॅनॉट पुट अ क्लियर चार्ज, पूण LKSन समज सारको रिपोर्ट दिल्लो जाल्यार GSIDCन केल्लो ना, आनी LKSन समज दिल्लो ना जाल्यार LKS जबाबदार आसा. ताज्या खातीर हे GSIDCचे बेजबाबदारीन काम जाल्लें आसा. सो हें आतां वी आर ट्रायंग टू एन्श्योर दॅट द स्मूथनेस ऑफ द थिंग कम्स थ्रू फॉर आवर पीपल. विदाउट इफ दे फेल वी विल बी फोर्स टू डू वॉट वी फील इज रायट फॉर आवर पीपल. ओके, थँक्यू. थँक्यू.